आयज पवित्र सभा जेजूच्या कोश्टा मन्नाचो शुक्रार समारंभता. जेजूच्या कोश्टा मन्नाचेर नियाळ करूंक ह्या देव मंदिरांत आमी आयल्यांत. आयज ह्या सेवा धर्माचे रितीन 3 भाग आसात. पयलो भाग सोबदाचो सेवा धर्म, दुसरो भाग पवित्र खुर्साची भोजवण आनी तिसरो भाग क्रिस प्रसाद. आयज ह्या सेवा धर्माचे सुरवेक पवित्र सभा आमचे ऑस्कोत मनशा सोयम दोळ्या मुखार दवरून जेजूच्या कोश्टांचेर ओगेपणान नियाळ करूंक आमकां उलो कोत्ता. ह्या वेळार आमचे धर्म म्हणयारी वेदी मुखार फुडें सरून आपूण ऑस्कोत मनीस म्हूण खुणावंक सोरपोट पडटले. हे ते वळखून घेतना आमी सगळीं उबी रावया आनी आमी जण एकलीं देवाची ऑस्कोत भुरगीं म्हूण वळखून घेवया. आनी ह्या वेळार ओगेपणान हे सुरवातेचे रितीन वांटो घेवन आमचे जण एकल्याचे अशक्ताये पासत बापा लागीं मागुया. थोडो वेळ ओगेपण सांबाळचें उपरांत दोन म्हणयारी भितर सोदतात. अप्पा, तुवें ओगोनीत कोणवळायेन संवसारांत धाडलेल्या तुज्या पुता जेजून आपल्या रोगतान पास्कांचो गूट स्टापून दवरलो. तुजी कोणवळायेचो उगडास धरून आमकां तुज्या चाकरांक पवित्र कोर आनी सोदंकाल राख आनी सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, रासवट चलयता, सासणांच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेले वाचप. पळयात, म्हज्या चाकराक सूख बाग मेळटलें. हांव ताका उबारतलों, ताका वयर काडटलों, ताका बोव व्हरतो कोत्तलों. मनशाचें रुपूच ताका नासलें. नदरेक तो इतलो सोब नासलेलो जालो की ताका पळोवंक लोकांक वीट दिसताली. तशेंच आतां राष्ट्राचो लोक थोटाक जातालो. तांचे मुखार राजा तोंड धांपून उबे रावले, कित्याक कधीच सांगूंक नासलेली घडणी ते पळयताले आनी केदींच आयकूंक नासलेली वस्त ते देखतले. आमी आयकलां तें कोण सोत मानीत आनी सर्वेस्पराचें बोळ कोण कोळीत जालां. आमचे मुखार मुळांतलो उपचोलेल्या फांत्या सारको तो वाडलो, सुके कोड्डे जमनींतल्यान पाळा सारको. आमी ताका देखलो, ताका सोबिताय ना, सुरोपाय ना. आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो कोश्ट दोग भोगतलो. जांचे मुखार आमी तोंड धांपता तसलोच एकलो. मनीस ताची बेपरवा कोत्ता, कोणूच ताका लेखिना.
खरेंच म्हळ्यार आमचे कोश्ट दोग ताणें भोगले आनी आमच्योय दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोड फुटलेलो, देवान खास लायलोलो आनी सगळा उडयतालो अशें आमी ताचे विशीं चिंताले. खरेंच म्हळ्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विडलो. आमच्या पातकांच्या भारांत तो चिड्डलो. ताचेर खास पडलेल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. आमी सगळीं शेडयां बाचेन जोडी मोडी शिंपडोन गेल्या. जण एकल्यान आपआपली वाट दवरलेली आनी आमी सोमेस्तांच्या पातकांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. जबरदस्तीन ताका वागयलो आसतनाय ताणें खालतिकायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उकडूंकूच ना. मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढरा सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तासतोल्या मुखार उगीच रावता तशीच ताच्याय तोंडांतली जाप भायर सोडली ना. जबरदस्तीन आनी जोडटली करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत. वय जिव्या मनशांचे पृथ्वी वेलो ताका उमटून काडलो. आमच्याय पातकांक लागून ताका मरणाची खास लायली. नोस्त्या मनशां मदें ताका पुरलो आनी गिरेस्तां मदें ताका फोण उडून दिलो. पूण खरेंच म्हळ्यार ताणें केदींच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांतलें फटकिरें उतर केन्नाच भायर सरलें ना. कोश्टां दोगदानी ताका चिड्डून सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवंक तो भेटयता जाल्यार आपल्याय दायजांक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब आंव तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उदेशी सर्वेस्पराची खुशी सारथी पावतली. ताच्या ओतम्याचे वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगळ्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टां दोगां वरवीं म्हजो चाकोर तांकां पुण्यवंत कोत्तलो. देखून हांव उरपोंजीक ताचे स्वाधीन कोत्तलो आनी जोयताचें इनाम तो पदवेदारा मदें वांटतलो. कित्याक ताणें आपखुशेन मरण आपणाचेर घेतलें आनी पातक्यां मदलो एकलो कसो ताका धरलो आनी त्या वेळार सगल्यांची पातकां तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातक्यां पासत विनोदी करीत आसलो. देवाचें उतर हें देवाचे ओडपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. बापा तुझ्या हातांत घालता म्हजो आत्मा. सगळीं म्हणया. जबाब. दुस्मान सगळे कोतात म्हजो तिरस्कार. शेजाऱ्यांक जाला गिरण्याचो मार. म्हाका पळोवन म्हज्या वळखीच्यान भिरांत दिसता.
Zaba. Bapa tuझ्या हातांत घाला म्हजो आत्मा. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूच म्हजो देव, होच म्हज्या काळजाचो उल्हास. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. बाबा तुझ्या हातांत घालता म्हजो आत्मा. तुझें दर्शन म्हाका दिवं, तुज्या चाकराक संतोष बरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडूय. सर्वेस्पराचेर विस्वास देंवतल्यानो तुमचे काळीज गोड दवरात. जबाब. बाबा तुझ्या हातांत घाला म्हजो आत्मा. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, आमी उच्चारता तो भावार्थ थीर सांबाळुया, कारण स्वर्गार खूद देवा हुजीर पावला तसलो उत्तम वर्तो महायाज्ञीक आमकां आसा, तो जेजू देवाचो पूत. आमच्यो अशोकतायो ताका लागोनान तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातक करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगल्या जिन्साच्या ताळण्याक कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या सिंहासना लागीं सरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूत आनी कुरपा. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां गळोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भक्ती पासत देवान ती आयकली. आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका सोपून केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलोल्यांक सगल्यांक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडपकार. उद्गार. मरोपर्यान खुर्सार मरोपर्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. जुवावां पोरमोणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. जेजून आपल्या शिसां सांगाती केद्रोन वाळाचे पोल तोडी गेलो. थंय एक बाग आसली, तातूंत तो आपल्या शिसां बरोबर भितर सरलो. गातकी जुदास हो जागो ओळखतालो, कित्याक सोबार पावटी जेजू थंय आपल्या शिसां बरोबर वचो. जुदास एक पोलतोड आनी मुखेल याज्ञिकांनी आनी फारिसेवांनी धाडलेल्या चौकीदारांक घेवन आयलो. दिवट्यो, उजवाड्यो आनी हातयारां घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेजून आपणाक कितें घडटलें आसलें तें सगलें जाणो जावन फुडें सरलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कोणाक सोदतात? तांणी जबाब दिलो, नाजारेथच्या जेजूक. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तो.
घातकी जुदास तांचे बरोबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें हांव तो म्हणलें तेन्ना ते पाटी सरले आनी जमनीर शेवटले. नव्यान ताणें तांकां विचारलें, तुमी कोणाक सोदतात? तांणी म्हणलें. नाझारेथच्या जेजूक. जेजून परतीपाळ केलो. तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हणटोच तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार हांकां वचून दी. अशें ताणें म्हणलेलें तें उतर घडोवन येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिलाय तांचे भितरल्या एकल्याक लेगून हांवें ही बाड जावंक दिवंक ना. सिमांव पेद्रू कडेन एक तोरसाद आसली. ती ताणें भायर काडली आनी परोम याज्ञिकाच्या चाकराचेर मारून ताजो उजवो कानूच कातरलो. त्या चाकराचें नांव माल्कू. जेजून पेद्रूक म्हणलें, तुजी तोरसाद पोत्यान घाल. बापान म्हाका दिलां तें पात्र हांव पियोवचो ना. पोलतोडेन ताज्या सोर्दानान आनी जुदेवांच्या चौकीदारांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. तांणी तांकां पयलो आनासागेर व्हेलो, कित्याक तो कायफासाचो त्या वर्साच्या परोम याज्ञिकाचो सासरो आसलो. पोरजे खातीर एकलो मनीस मेल्यार अदीक फायद्याचें म्हूण जुदेवांक बूद दिल्ली तो होच कायफास. सिमांव पेद्रू आनी दुसरो एकलो शीस ताच्या फाटल्यान गेले. हो शीस परोम याज्ञिकाचे वळखीचो आसलो देखून जेजू बरोबर तो परोम याज्ञिकाच्या आंगणान भितर सरलो. पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. परोम याज्ञिकाचे अधिकारी आसलो ते दुसऱ्या शिसान दार राखणे कडेन उतर घालून आनी पेद्रूक भितर काडलो. दार राखणेन पेद्रूक म्हणलें, तुमी ह्या मनशाच्या शिसांतलो न्हय? ताणें म्हणलें, हांव न्हय. इतल्या म्हणसर हिंव खातालें देखून कोळशाचो धकटो केल्लो ताचे भोंवतणी रावून चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रून तांचेय सांगाती आसलो आनी शेकतालो. परोम याज्ञीक जेजूक कांय विचार घालून ताज्या शिसा आनी शिकोवणी विशीं ताची चवकशी करूंक लागलो. जेजून तांकां जबाब दिलो, सोदतेन हांव सोबेमाजार उलयलां. सदांच हांवें देवस्थानान आनी देव मंदिरान सगलो जुद्यो लोक एकठांय जाता थंय शिंकोवन दिल्या. गुप्ती हांव कितेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? म्हाका आयकलां तांचे लागीं हांवें कितें म्हणलां तें विचार. हांवें सांगलां तें ती बरी जाणोत. ताणें अशें म्हणलेल्या फुडें थंय आसलेल्या एका चौकीदारान जेजूचेर थापट मारलें आनी म्हणलें, महायाज्ञिकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव उलयलां तें वांकडें जाल्यार ताची गोवाय दी. पूण जर तर हांव उलयलां तें सारकें कित्याक म्हूण तूं म्हाका मागताय? तेन्ना आनासान ताका बांदून कायफास महायाज्ञिकागेर पाठयलो. सिमांव पेद्रू आजून थंय आसलो आनी शेकतालो. तांणी ताका म्हणलें, तूंय तांच्या शिसांतलो न्हय? ताणें ना म्हणलें. हांव न्हय. परोम याज्ञिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हणलें, आरे, हांवें तुका तांचे बरोबर बागेन पळोवंक ना रे. वो चाकोर पेद्रून कान कातरलेलो ताजो सोयरो आसलो. पेद्रून अनेक फावट ना म्हणलें आनी तेन्नाच कोम्यान साथ घालो. सकाळ जातोच तांणी कायफासागेर थावन जेजूक नितीशाळींत व्हेलो. आपूण बळो ना जावंक पूण आपणाक पास्कांचें जेवण करूंक मेळचे खातीर ते नितीशाळेंत भितर गेले नात. देखून पिलातान आपूण तांचेशी भायर येवन म्हणलें, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? तांणी ताका जबाब दिलो,
हो मनीस नश्टो न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी आडचे नासल्या पिलातान तांकां म्हणलें, तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे सुमूर्ती पोरमोणे ताची नीत करात. जुदेवांनी ताका म्हणलें, कोणाचेरूच मोन्नाचे फॉर्मोण मारूंक आमकां पदवी ना. आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जें जेजून सांगून दवरलेलें तें खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्यान नितेशाळेन गेलो आनी जेजूक आपूण ताणें म्हणलें. तूं जुदेवांचो राजा? जेजून परतीपाळ केलो. हें तूं तुजेच ओस्तोंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका मोजी विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकान आनी मुखेल यादनिकांनी तुका म्हज्या हातान घाला. कितें केलां तर तुवें? जेजून परतीपाळ केलो. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातान पडना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले, पूण म्हजें राज हांगासरलें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें. म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत संवसारान आयलां स्वताक गोवाय दिवंक. जीं कोण सोत मानून घेवंक तयार आसात तीं म्हजो ताळो आयकतात. पिलातान ताका म्हणलें. सोत म्हणगे कितें? अशें उलोवन पिलातान नव्यान जुदेवां सरशीं भायर वचून तांकां म्हणलें. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळना, पूण पास्काच्या सोमयार तुमच्या विनवणेक कान दिवन हांवें एकल्याक सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. जुदेवांच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? तांणी परत बोब मारून म्हणलें. हाका न्हय, बाराबासाक सोड. बाराबास म्हणल्यार एक खुणी आसलो. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोण मारूंक लायलें. शिपायांनी कांड्याचो एक मुकूट विणलो आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ताका एक जांबळें आंगलें न्हेसयलें. ते ताचेशी येवन म्हणटाले, नोमान जुदेवांच्या राजा. आनी ताचेर थापटां मारताले. नव्यान भायर येवन पिलातान ताका म्हणलें. पळयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना, म्हूण तुमकां कळून येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटां. तो कांट्याचो मुकूट आनी ते जांबळें आंगलें घालून आसलो तसोच जेजूक भायर आयलो. पिलातान ताका म्हणलें. पळयात, हो आसा तुमचो मनीस. ताका देखलो तेन्ना मुखेल यादनिकांनी आनी चौकीदारांनी बोब मारली. ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें. तुमीच ताका व्हरात आनी कुर्सार मारात. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळना. जुदेवांनी ताका परतीपाळ केलो. आमकां आमचें शास्त्र आसा आनी त्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कारण तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. हीं उतरां आयकून पिलात ओदीक भियेलो. परत नितीशाळेन वचून ताणें विचारलें, तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. त्या बसत पिलातान ताका म्हणलें. तूं म्हजे कडेन उलयनाय. तुका सुटका आनी तुका कुर्सार मारूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नोकलोय? जेजून ताका परतीपाळ केलो. ती तुका वयर थावन दिवंक नासली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसची नासली. ह्या पासत जाणें म्हाका तुज्या हातान दिला ताका ओदीक व्हड गुन्यांव आसा. हे घोंडे मेरेन पिलात ताका सोडूंक सोदतालो, पूण जुदेवांनी बोब मारली. ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं शेजाराचो इश्ट न्हय. आपूण राजा म्हणटा तो मनीस शेजाराचो दुस्मान. पिलातान हीं उतरां आयकलीं तेन्ना ताणें जेजूक भायर हाडलो आनी चिरे बोंदी हेब्रे भाशेन गाबाता म्हणटात ते सुवातेर आपूण निती सोदरेर बसलो.
तो दीस पास्कांचे तयारेचो आसलो. सुमार 2 जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हणलें, पळयात, हो आसा तुमचो रसा. ते आड्डूंक लागले. ताका नाच कर, ताका नाच कर, ताका खुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमच्या रसाक हांव खुर्सार मारूं? मुखेल याज्ञिकांनी जबाब दिलो, शेजरा बगर आमकां राजा ना. तेन्ना ताका खुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक तांच्या ताब्यांत केलो. ताणें जेजूक धरून व्हेलो आनी तो आपलो खुरीस घेवन कट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक गेलो. ह्या जाग्याचें नांव इब्रे भाशेन गोल्गोथा. थंय ताका आनी ताचे बरोबर आनीक 2 तांणी खुर्सार किरायले, जेजूक मोदें आनी त्या 2 तांचे एक कुशीक. पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी तो खुर्सा वयर घालो. ताचेर अशें बरयल्लें आसलें, नाझारेतकार जेजू, जुदेवांचो राजा. जेजू खुर्सार मारलो ती सुवात शारा लागींच आसली देखून जायत्या जुदेवांनी हो नामलेख वाचलो. तो हेब्रेव, लाती आनी ग्रीक भासांनी बरयलोलो. तेन्ना जुदेवांनी मुखेल याज्ञिकांनी पिलाताक म्हणलें, सुदैवाचो राजा अशें बरोव नाका, पूण हो मनीस आपूण जुदैवाचो राजा म्हणटालो अशें बरय. पिलातान जबाब दिलो, हांवें बरयलें तें बरयलें. जेजूक खुर्सार खिलायतोच शिपायांनी आपल्या आंगोस्त्रां घेतलीं आनी ताचे आंगोस्त्रां घेतलीं आनी ताचे 4 वांटे केले. दर शिपायाक 1 वांटो. तशेंच ताचें आंगलें घेतलें. आंगल्याक शिवण नासली. ते वयर सान सकयल एक सारकें विणलोलें. ह्या भासोत ताणें एकामेकाक म्हणलें, आमी तें पिंचे न्हय, पूण सर्ती घालून तें कोणाक पडटा तें पळोवया. हे परी पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां घडोवन आयलीं. तांणी म्हजें आंगोस्त्रां आपणा मदें वांटलीं आनी म्हज्या आंगावलाचेर सर्ती घाल्यो अशें शिपायांनी केलें. जेजू खुर्साशी ताची आवय आसली. ताच्या आवयची भोयण क्लेओफासाची पतीन मारिया आनी मागदलेनाची मारिया ह्यो बी आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तरे ओ तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार सावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें सांबाळलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक सुपुर्दायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान बोडलेलें धोंडूल थंय आसलें. तांणी शिरक्यान बुडयलेलें एक आलोंबें बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकल्या उपरांत जेजून म्हणलें, सोंपाडलें. आनी तकली बागोवन ताणें प्राण सोडलो. दिमी घालात आनी थोडो वेळ मागणें करात. उबी रावया. तो तोहेरेचो दीस आसलो आनी खेरीत दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी खुर्सार उरोना जावंक ताचे पांय मोडचे आनी ताच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय येले आनी जेजू बरोबर खुर्सार मारलोल्यांचे पयल्याचे तशे दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक भालो घेवन ताची कूस विणली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलां ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवायकी दिल्या. ताची गोवायकी खरी आनी तो सत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचें एक पूण आड मोडची नान.
हें उतर खरेंच जावचे पासत ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, आसपास विळ्ळोल्याक ती पळयतलीं. हाचे उपरांत आरिमेत्याचो जुजे, जेजूचो शीस, पूण जुदेवांनी भिरांतीन गुप्ती रावलोलो आनी जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागलें. पिलातान रोजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली आनी निकोदेम जेजूशी पयलीं रातचो आयलोलो तो सुमार 100 रात गोंद्रोसाची आनी मुसंबराची मिसळणी घेवन आयलो. ताणें जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवांच्या निकिपिणेच्या रिती प्रमाणे परमोळ लावन ती ओलिनी गुटलायली. ताका कुर्सार मारलेलो ती स्वात एक बाग आसली आनी ते बागेंत आजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक नवी समाधी आसली. तो जुदेवांचो तयारेचो दीस आसलो आनी ती समाधी लागींच आसली देखून तांणी जेजूक थंय घालो. सगलीं बसुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हो नियाळ जेजूच्या कोश्टांचेर आमी कोत्तना देवाचो आदार, देवाची कृपा मागुया. आमच्या जिवितान, आमच्या मोनान, काळजान तो वचूंक आनी आमच्या जिवितान तो उरूंक, हे आमचे चालींतल्यान, बरे उतरांतल्यान तो आमी दाखोवंक. आनी पळयता आमी सगलीं कोश्टावता आनी खरीत भाशेन जेन्ना हो संवसार एक पिडेक सांपडला, सो आख्खो संवसार, आख्खे मनशाकूळ सगळेंच एके भाशेन ह्या कोश्टांनी आसा. हे हालवाल, हे कोश्ट ह्या मनशाची एके भाशेन गोत जाल्या. क्रिस्तालीन ही वस्तोरी आपल्या जिवितान नियाळटा, पळयता आनी म्हणटा म्हाका कोण पळयतलो, कोण म्हजो परामोस करतलो, कोण म्हाका एके भाशेन सांबाळटलो. आनी तिच्या मनान ते एके भाशेन नियाळटना, चिंतना ती आपल्या दोनयांगेर जेन्ना वावर कोत्ता, एक दीस अशीच वयर वेता तांच्या घरार थावन आनी उणकी मारता. वयर थावन सजमता ती आपूण मोत्तिली म्हूण, पूण ती मरना. तिचें पेंकोट मोडोन पडटा. पूण ही तिची बाळकान तिका व्हरता आनी हॉस्पिटलान दवरता, GMCन, आनी तिचो परामोस करता, तिका पळयता. आनी ती तिची ही बाळकान आसा पळय ती भुरगीं न्हय, जाणटी, पिरायेर पावलेली. ती तिका रेखात धाडटा तिच्या गोरच्यांक, तिच्या पुतांक, तिच्या गोरच्यांक. येचनान 1 म्हयनो जाता आनी अशीच ती पळयतना तांकां वचोन तांच्या घरान मेळटा आनी तांकां आपयता. हे तिचे पूत घरा कडेन हॉस्पिटलान तिका पळयतात, पूण तिचो परामोस करिनात ही आपले आवयचो. कित्याक ते म्हणटा ही आवय आमचे बरोबर नासली. तेंचो बापूय मरता, ही आवय परदेसान वेता, वावर करता, तांकां शिकयता, तांकां पळयता, तांकां जेवण दिता. जाल्यार ही आवय आमचे बरोबर नासली म्हणून ह्या पुतांनी कशें उद्गारूंक येता. तांची शामाय पळयता आनी शामाय उत्तर पिरायेर पावलेली 86. म्हणटच ते कोणाक धरून भाड्याक तिचो परामोस करतात हॉस्पिटलान 1 म्हयनो. मागीर दोतोर म्हणटात तिका घरा व्हर, कित्याक ती तशी आसतली. मागीर मोदेकात तिका हाडची पडटली. तिचें भेंड मोडलां, ती एके भाशेन बाजेर आखता मुत्ता थंयच, आनी तेच बरोबर तिच्या पांयांक आसार पासार सोरयो आसात. म्हणजे जेन्ना ताका हो रेखाद मेवता तेन्ना घरची आतां कोण घेतली. एक भयण आहा ती म्हणटा म्हाका नाका, आवय 86 years old. दुसरी भयण आहा ती म्हणटा म्हाका नाका, तिसरी भयण आसा ती म्हणटा जेजूच्या काकुतीक लागोन, ताच्या मोगाक लागोन ती तिका घेता, पळोवंक सोदता. पूण ती आपली पिरायेर पावलेली आनी ती पळयता आपल्या दोगां नातरांक जांकां आवय ना. आवय हे परिस्थितीर पावून तिणेंय एके भाशेन आपलो जीव सोंपयलो. पळयता बापूय आसा, वावराक आसा, परदेसान, कोण ना. आनी तांची शामाय ती एके भाशेन दुवेंत.
ही आपली भयणीक पळयतना जी हांतुन्नार आसा सगल्या वेळार तिचो परामोस करतना रातीक 2-3 फावट उठोन तिका पळयतना हाका जिती आसा मेली आसा वो तिका कितें जालें काय असले एके भाशेन मनान वा सुस्कार सोडून तिका बोगोर बोगोर पळोवन वचोन ती दुवेंत पडटा. ह्या भुरग्यांक नातरांक कोण पळयतलो? ती मेली जाल्यार ती जाली अनाथ, कोणूच ना. सांगलेलें आमी आदार दिता म्हणून दुसऱ्या भावा भयणांनी ह्या भुरग्यांनी काडली पोळ, नांद जाले, आमी मारले. तेच बरोबर शेरकार आसा तांची ओल्ड एज आसात आनी पळयतात तांच्या दारार ह्या कोविडाक लागून सगळे एके भाशेन दीस ओल्ड एज हावजीस फूल पॅक, कांयच मेळना. मारले मदर ट्रिजाच्या दारार. होम फॉर द डेस्टिट्यूट्स कोण आसा तिचो पूत आसात, भाव भयण आसा, होम फॉर द डेस्टिट्यूट असो सुस्कार सोडून गेल्यान. पूण तांणी दार उगडलें. कित्याक हांवें म्हणलेलें तुमकां सगळें सवें ती पळयतात जेजूक आनी तिका ताणें घेतली तिचो परामोस करून तिका पळोवंक. दुसरे वाटेन नेलिशा ही ओस्तोरी भुरगीच ती, पूण ती कांकराच्या दुयेंसाक सांपडली. ब्रेस्ट कॅन्सर आनी ऑपरेशन करचें पडलें. एकार एक केमो, एटलिस्ट 8 केमोज, आनी तेच बरोबर आतां रेडिएशन दितात. पूण तिका पळयत जाल्यार ती उलोवन म्हणटा, जितले पावट हांव केमोंक गेली तितले पावटी कोण ना कोण तरी यादनीक फादर आयलो आनी म्हाका हो क्रिस प्रसाद मेळ्ळो. त्याच बरोबर हांव पळयता म्हजे बरोबर दुसरी आसा तोस्तऱ्यो जे पिडेक सांपडल्यान ती सगळींच एके भाशेन बागोवल्यान, निराशी जाल्यान, सगळींच एके भाशेन बारान आसा. हांव पळयता म्हाका जाल्यार म्हाका कांयच एके भाशेन बदलप ना, फकत म्हजे केंस गेल्यात. जाल्यार हांव बरी तंदुरुस्त आसा, जिवानूय बरी तशींच आसा, कांयच ना. ह्यो स्टोरी जेन्ना ही पिडेन कोश्टवता आसा तेन्ना ती अशी उद्गारता. कित्याक लागून? कित्याक तिचो गोरकार तिच्या सांगाताक आसा. तिची आवय बापूय तिच्या आदाराची, तिची भयणी आनी तिची भयणीचे फामिली सगल्यो तिका सांगात करतात. म्हणटच दोन आमी हें पळयता, कोश्टवतात ह्यो आमच्यो त्यो भयणी. एके वाटेन आमी पळयता जेन्ना तुज्या जिवितांत तुका कोणूच ना, तुजी फामील ना, तुका सोडटा आनी जेन्ना तूं तुज्या मनान चिंताय म्हाका कोण पळयतलो, कोण म्हजो आसा, कितें म्हाका जातलें. आनी दुसरे वाटेन आमी पळयता जी कोश्टवता आनी तेचे बरोबर सगळी तिची फामील आसा, घरचीं आसा आनी ताका गोट दवरला, तेन्ना ह्या कोश्टांचेर तांच मारूंक उदीक सोंपें. गोट तुजें जिवीत हालोना, गोट आसा, तुका दूख आसा, तुका भोगता, पूण तेच बरोबर सगळीं आसत. आनी उद्गारतना नेलिशा म्हणटा, चड करून आमचें जिवीत मागण्याचें जालें. आमचे पासत आमी मागता, म्हजो गोंयकार, हांव दोगांय सांगाता, आनी त्याच बरोबर आमची फामील आनी जायतीं दुसरीं भाव भयणां आमचे पासत मागतात. ह्या मागण्याक लागून हे म्हजे पिळेचेर म्हाका तांच मारूंक जाली, म्हाका गोठाय मेळ्ळी, म्हाका आदार मेळ्ळो. आनी जितले पावट हांव म्हज्या केमोंक गेली तितले पावट कोण ना जाल्यार कोण एक यादनीक आयलो म्हाका क्रिस प्रसाद घेवन, नाजाल्यार आमी फोन मारून आपयलो. तिचे भाव भयणो दुबावच ना म्हणटालो, सगलो संवसार कोश्टवता, एके भाशेन पिडेन आसा, भोगता, पूण जेन्ना ह्या मनशाक कोणूय जावं तो ताका सांगात मेवता, तेच बरोबर तो देवाक उलो करता आनी तेच बरोबर ताका सांगात मेवता आपल्या भावा भयणीचो, जाल्यार ह्या कोश्टांक फुडो करूंक देवाच्या आदारान आनी एकामेकाच्या सांगातान बरें बरें. हेंच जेजू सवे आमी नियाळूंक जाता, पळोवंक येता. आमी पळयता हांव जेजून हे कोस सोंसले दुबावच ना आमकां लागून, पूण तेच बरोबर तो कोश्टवलो तेन्ना ताणें ह्या आपल्या बापाचो सांगात अणभवलो. तो जाणा आसलो हो बाप आपल्याक केन्नाच सोडचो ना. ह्या कुर्साच्या पलंगाचेर हो ताचो बाप ताका वेंग मारून आसलो. आनी ह्या पवित्र आत्मेची गोठाय, कृपा आनी सगळीं देणी ह्या सोम्याशीन आसली. कित्याक बोगोर बोगोर तो ह्या आपल्या बापाशीन आसलो, बोगोर बोगोर ताचेशीन उलयतालो, बोगोर बोगोर ताच्या सांगाताक आसलो. So all the time he was seeking his father, सगल्या वेळार. आनी हाका लागून ह्या कुर्साच्या पलंगाचेर बाप ताका वेंग मारून आसलो
आनी पवित्र आत्मो आपले गोठायेन ताका बोधतालो आनी ह्या कुर्सामळी ताची आवय जी मोगाची आवय आनी हो मोगाचो शीस जेजूचो ह्या कुर्सामळी आसलो म्हणटच ही ताका बुजवण ही ताका गोठाय हो ताका सांगात इजायस प्रवादी हे कोश्टावतल्या चाकराचें चित्र दवरता कितें आसा ह्या कोश्टावतल्याच्या चाकराच्या ह्या जिवितान कांयच ना सगळे कोश्ट सगळे हालाबाल इस्रायल पोरजा बाबिलोनियान आसली तेन्ना हेच हालाबाल हेच कोश्ट तिणें सोंसलेत पूण देवान तिका ह्या कोश्टांनी थंयसरूच साणूंक ना तिका भायर काडली तिका सोडयली आनी हो कोश्टावतलो चाकोर आमकां नव्या कोरारान दुबावच ना जेजू आमचो पूण ह्या कोश्टांनी ताणें एके भाशेन कोश्टावतना जोयत व्हेलें आनी ह्या कोश्टांतल्यान आमकां तारुणाक उबारलीं हे मोहिमेक उबारलीं आनी ह्या देवाच्या जिविताक आमकां ताणें पावयलीं हेब्रेवांक बरयलो बरयणार म्हणटा ही उतरां उद्गारून हो पळय हांव येता तुजी कुशी करूंक बापा हांव येता म्हणटच जेजून बापाची कुशी केली आनी कसली सगल्या एके भाशेन ताळल्यांचेर जोयत व्हरून मनीस कसो तो एके भाशेन कोश्टवलो मनीस कसो ह्या ताळल्यांचेर ताणें जोयत व्हेलें आनी हाचेर जोयत वतना ताचे कुरपेन तो आसलो म्हणटच आमी ताजेशीन आयल्या जाल्यार ह्या ताळल्यांचेर जोयत व्हरून आमकांय ही कुरपा मेळ्ळी देवाची कुरपा म्हणटच आमच्या ताळल्यांचेर आमी जोयत व्हरता जाल्यार ह्या देवाशीन येता ह्या जेजूशीन येता जाल्यार आमी कुरपेन आसा आनी ताची कुरपा आमकां मेळटलीच दुसरे सुवातेर तो नियाळून म्हणटा कितें खालतेपण तो शिंकलो ह्या कोश्टांतल्यान आनी जे कोण ताका खालते आसात तांकांय ह्या तारुणांचें जिवीत तो फावो कोत्तलो म्हणटच जेजू कितें खालतेपण तो शिंकलो ह्या कोश्टांतल्यान आनी त्याच बरोबर ताणें तारण सगल्यांक जोडून घेतलें म्हणटच जे जिवितान हांव कितें भोगतां हांव कितें सोंसतां तें एके भाशेन हांव एक खालतिकायेन व्हरतां तेन्ना हांव ह्या जेजू बरोबर हेंच तारण जोडून घेता न्हयच फकत म्हाका पूण सगल्या म्हज्या दुसऱ्याय भाव भयणांक कित्याक जेन्ना ही म्हजी काल्तिकाय आसा म्हज्या जिवितान हीच काल्तिकाय जेन्ना दुसरीं पळयतात तीं तांच्या जिवितान तीं एके भाशेन व्हरतात आनी ती एके भाशेन ह्या तारुणांचे वाटेर ती आसात प्रितीच्या बाबळीनो जेजू जेन्ना ह्या ताच्या लागशिल्ल्या शिसां बरोबर आसलो ताचे आपोस्ल जाणा आसलो तो कोण ताका एके भाशेन नाकारतलो कोण ताका विकतलो कोण ताका सोडून वेतलो आनी कोण नांच जातलो तरी आसतना जेजू तांचे बरोबर तांच्या सांगाताक वाडटा तांकां नाकारिना तांकां पयस करिना तांकां इश्ट म्हणटा तांकां सगलें आपणाचें कितें आसा पळय आपल्या मनांतलें काळजांतलें तांकां तो दिता तांकां तो पावयता तांकां तो सांगता आमी पळयता आमी आमच्या जिवितान भारान आसा आमचे बरोबर आमचे फामिलीन जावं आमच्या समुदायान आमी अशीं ह्या फिगोर्जेन आमचे वाडटना म्हणटच आमी कशीं वाडटा अशें जेजूचें काळीज घेवन आमी वाडोंक गरज जो म्हजे बरोबर म्हजो भाव आसा म्हजी भयण आसा कोणूय आसा म्हज्या सांगाताक आमी जाणा ताचें मन काळीज पळयतें कितलें म्हज्या सांगाताक आसा म्हज्या सांगाताक ना आमी ह्या मनशाक भायर आयतले पयस कोत्तले ताका किकोन कोत्तले आनी सोडून वेतले जेजू सारकें मन काळीज घेवन ताका म्हजे बरोबर धरून बरें कितें म्हज्या जिवितांतलें ताका दाखोवन ताका उक्तें करून अशें बरोबर आमचें जिवीत वेतलें दुबावच ना आमकां एके भाशेन विकतलो कोण तरी नाकारतलो सोडून येतलो नांच जातलो दुसरे सुवातेर आमी पळयता जेन्ना जेजूक दवरलो आनी जेन्ना एके भाशेन दीस ट्रायल वॉज गोईंग ऑन आमी पळयता रात ती आनी दवरलो तेन्ना आमी पळयता जेजू जाप काडिना जेजूचेर सगलीं बोगलांटां घालतात एकूच ताचे पासून उलयता निकोदेम आनी ताका म्हणटा अरे तुमचें शास्त्र कितें सांगता एका मनशाचें आयकल्या बगर ताचेर तुमी फॉर्मोण मारूंक येता ते निकोदेमाक ओगोच करतात आनी जेजू कांयच जाप करिना सगलें एके भाशेन तो ओगोच सोंसता कितलेंच प्रितीच्या भाव भयणीनो
आयज आमी पळयता ह्या संवसारान कितलीच बोबाट, आमी एके भाशेन कितलोच आमचो गुन्यांव जाता, पूण आमचेर अशें फॉर्मोण पडलें जाल्यार आमी उगी रावतले हांव ना. आमी जाल्यार एकाक चार सांगतले हांव, कितेंय उलयतले हांव, झगडी मांडटले हांव, आनी त्या मनशाक आयज आमी एके भाशेन दाखयतले हांव म्हणटले हांव, अशें आमी उदकातले. आनी अशेंच आमी पळयता हें मौन काळीज मनशाचें जालां आनी सगळोच संवसार एके भाशेन पाड जाता, पाड जाता. गॉड, वी कॅनॉट सफर इनजस्टीस, बरें तें आमी उलोवंकूच जाय, पूण कशे भाशेन उलोवंक जाय आनी कशे भाशेन मांडूंक जाय आनी कशें घालूंक जाय तें एक एकल्याचेर दवरलेलें आसा. आनी हें बरें काळीज घेवन, बरें मौन घेवन आमी तें एके भाशेन बरे भाशेन घालें, बरे भाशेन उलयलें, बरे भाशेन मांडलें जाल्यार जायते प्रश्न सुटावे जातात, जायते प्रश्न. कित्याक आयज म्यानमार, वेन द कंट्री इज गोईंग इन दीस कू, the other countries are putting lot of sanctions in that, and the news reporters, they're addressing and saying this. What the sanctions are doing to this country? Nothing. Can the world leaders come together with this country leaders, with this military, sit with them and talk with them and come with the solutions? आमकां सगळे सँक्शन्स घाली जाल्यार कांयच जायना. अजुनूय थंय मनशांक जितेच मारतात, दिस मिलिटरी. म्हणटच नायच रिफ्लेक्शन म्हणटात आमी पळयता अशींच आमी एके भाशेन जाय ती सँक्शन्स आमच्या जिवितान जाय तें उलोवंक गेले हांव कांय जायना. पूण बरें काळीज घेवन बसलें हांव, बरे भाशेन मांडलें, बरे भाशेन एके भाशेन थाऱ्यार घालूंक आमकां जातलें. म्हणटच हें जेजूचें मौन काळीज जालें. कित्याक देवाची येवजण आसली ताणें सोंसूंक, ताणें सोंसूंक. आनी तिसरे सुवातेर आमी पळयता जेजू ह्या खुर्साच्या पलंगाचेर आसतना कांय बरीं उतरां उलयता. दॅट रिलेशनशीप, दॅट बॉन्डिंग ही बॉन्ड्स बिटवीन द ह्युमॅनिटी एंड बिटवीन गॉड. काय बरें आमी पळयता ही ताचीं उतरां. बापा ताका बोगोस, कित्याक ती नकळत ती कितें कोत्तात पळय ती. ह्या चोराक आपणाची कुशीक आसा ताकाय बक्षिता, आयज तूं म्हजे बरोबर वैकुंठांत आसतलोय. म्हणटच हें देवाचें काळीज. So the bonding between God the Father and the people of God. काय बरें. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज मनीस हें बोगसण्याचें उतर उलयना, काळजांत थावन बोगशिना. आयज ह्या संवसाराक, आयज मनशाक तर पेकोवणी येतली जाल्यार, ताचे गाय पेकतले जाल्यार गरज मनशान बोगसण्यांचें उतर उलोवंक. देव तो उलयलो आनी ताणें हो संबोन घडलो. म्हणटच आमच्या जिवितान आमी सगल्या वेळार आमी बसोन हें बोगसण्याचें उतर आमी उलोवंक गरज, ही पेकोवणी घेवंक गरज. जेन्ना आमी बोगसण्याचीं जातले हांव तेन्नाच आमी एके भाशेन आमी ही देवाची पेकोवणी घेतले हांव, देवाची पेकोवणी हाडटले हांव. ही जेजूचीं उतरां जालीं. म्हाका तान लागल्या, म्हाका तान लागल्या. कसली तान? आयज आमी पळयता जेन्ना हो संवसार सगळोच कोश्टावता एंड देर इज लॉट ऑफ मायग्रेशन. जायतीं जाणां एके भाशेन एका देशांतलीं दुसऱ्या देशान वेतात आनी जायतीं जाणां रावतात. एट द सेम टायम पीपल आर फायटींग फॉर इक्वल रायट्स, इक्वल सिटीजनशीप, इक्वल रायट्स एट वर्क प्लेस. आमी सगळ्याक पळयता जाल्यार मनशाक खरेंच तान लागल्या. देवाक लागली मनशाच्या मोगाची, पियोवपाची न्हय, मनशाच्या मोगाची. म्हणटच देवाक तो तान लागल्या मनशाच्या मोगाची. आनी हो मनीस तर ह्या देवाच्या मोगान आसा जाल्यार खरेंच ही वील सी दॅट ही वील डू दीस जस्टीस. आयज खरेंच इट इज अ चॅलेंज. म्हणटच आमी जेन्ना पळयता अशें अनुभवता तेन्ना आमी ह्या बऱ्या खऱ्या मोगान वाडुया देवाच्या, जे आमी मनशाक पावूं. दॅट इज द फर्स्ट रिलीजन. when we love humanity, when we grow together as human beings. First religion. म्हाका तान लागल्या. देवा मोच्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय? आनी खरेंच देवान जेजूक सांडूंक ना आनी आमकांय तो सांडिना. पूण म्हजें काळीज केन्नाय अशें इतल्या बारान चेपलेलें आसतना उद्गारता आनी म्हणटा, देवा मोच्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हणटच आमी तर ह्या देवाच्या मोगान आसा, ही देवाची पेकोवणी घेता जाल्यार आमी देव आमकां सांडचो ना आनी तेच बरोबर आमी एकामेकाक सांडूंक पावचें ना. आमी पळयता जेन्ना नेलिशा ही वस्तुरी पिडेन आसा, कोश्टावता, जेन्ना तिचो गोरकार सगळी तेजी फामील ताच्या सांगाताक आसा, ही पेकोवणी जोडजोडीत जाता, सोडसोडीत जाता, बेगीन मेवता, सांगात मेवता.
म्हणटूच हे भाशेन मनशाचें जिवीत कोणूच आमी एके भाशेन एकामेकाच्या सांगात आसा जाल्यार हो उद्गार जर हितून आमच्या सगळ्या पेजान काळजान कोश्टान येतलो पूण आमचो सांगात आनी देवाचो सांगात आमकां एकामेकाक सगल्यांक आसतलोच. ही तुजी आवय, हो तुजो पूत हांव म्हणटालो दॅट बॉन्डिंग. जेजून म्हणलां संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा आनी हेंच करूंक आपणाची आवयकूय दिली. ही तुजी आवय आनी हो तुजो पूत म्हणटूच दॅट बॉन्डिंग म्हणटूच देवूच आमच्या सांगाताक आनी तेच बरोबर ही आवय आमच्या सांगाताक. आनी हाका लागून जायते यादनीक आमी पळयता तांचें जिवीत तर वाचलें जाल्यार नियाळ्ळें जाल्यार आनी आमकां 5 जुजेवाज मेवता जे एके भाशेन डिमेर सोरपटून आपलें आख्खें जिवीत मारयेक दितात. पापसाईक जुआं पावलो दुसरो तोय मारयेचो व्हडलो भोक्त. म्हणटूच मारिया आमच्या जिवितान कितली म्हत्वाची ती माय म्हजी. हांवें तिका उलो मारलो आनी तिणें म्हजें मागणें जेजूच्या कानान फुंकलें असो म्हजो सांगात मारयेक जाता. सो दॅट बॉन्डिंग सांबाळलें, बोरतेक पावयलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचें जिवीत कितें ह्या संवसारान कांयच ना. आमी वाट चलतना खरेंच देवाच्या जिवितान तें अशें वाडलें जाल्यार हांवें म्हजें जिवीत देवाक हे बोरतेक पावयलें. सगळें म्हाका मेळ्ळें. ह्या संवसारांतलें कितें म्हाका जाय कांयच ना. खरेंच म्हजें काळीज मन ह्या देवाचेर दवरलेलें आसा. हांव ह्या देवाच्या जिवितान वाडटां चलतां जाल्यार निमण्या ह्या वेळार एक घडयेर म्हजो जबाब जातलो, बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातान सोंपोवन दिता. जेजूच्या उतरांचो. कित्याक जायते पावट आमी पळयता जायतीं जाणां कोश्टावतात, जायतीं जाणां आसतात पूण जायतीं जाणां निमण्या वखदार पासून पेकोवणी मागतात कुडीची बरी आसा पूण तेच बरोबर आत्म्याची पेकोवणी मागोवंक आनी हो आत्मो देवाच्या हातान बापाच्या हातान सोंपोवन दिवंक कितलें आमकां गोड लागता. खरेंच हांव क्रिस्तांव म्हणून म्हज्या मनान जायते पावट हो दुबाव येता. द क्वेश्चन मार्क. आमी आसांव इतल्या भावार्थान न्हू कोण. जेन्ना त्या वेळार दोनूय कुडीची पेकोवणी घेवंक ह्या म्हज्या भावाक भयणीक आमच्या जिवितान आमचे फॅमिलीन तेच बरोबर ह्या भावाक हे भयणीक कोश्टावतना बापा ताचो आत्मो तुज्या हातान हांव सोंपोवन दिता अशें म्हणोंक. भाव भयणीनो, वखेरीत वेळ सर्व गरजां खातीर मागणें करपाचो. सगळीं उबी रावया आनी वेगवेगळ्या गरजां खातीर आमी आतां देवा बापाक प्रार्थुया. पवित्र सभे खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाचे पवित्र सभे पासत प्रार्थुया. आखे प्रितुमेचेर आमचे पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा आनी आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक थांबोन आसतना वाकाणच्याक ताणें आमची जीण सवस्कायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करचीं. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं प्रार्थुया. सगळीं दिमी घालुया. उबी रावुया. बापा जेजू सवे तुवें सगळ्या राष्ट्रांक तुजी मोहिमा उगडापी केली. आखे प्रितुमेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेक बावार्थान सदां तीर करून दवर आनी तुजे काकुतीन सांबाळ.
क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आता आमी मागुया भाग्योन बापा पासत. आता मागुया आमी फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबा पासत. धर्मदुताच्या वर्गान आनी आख्खे पवित्र सभेचो बापूय आनी गवळी जावंक देवान ताका विचून काडला. ही बारादीक जबाबदारी विस्वाशीपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे खोशे प्रमाणे देवाची पोरजात चलोवंक ताका उजवाड आनी कोडी आत्म्याची घोडाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं प्रार्थुया. दिमी घालुया. उठात. बापा, भाग्योन पेद्रूचेर आनी ताचे पाटल्यान येतल्या दोर एका भाग्योन बापाचेर आख्खे पवित्र सभेची बारादीक जबाबदारी तुवें थरान दवरले. आमच्या भाग्योन बापान आपल्या जाणवायेच्या उतरान आनी पोरसोळीत देखीन आमकां क्रिस्ती सुपूर्णायेचे वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या तारवाचेर उपरासलोल्या वादोळा मोदें दिरादीक तांडेला वरी तिरायेन वेरें धरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगल्या आपल्या शेळ्यांक राखूंक आनी चोरोवंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्यांच्या उजवाडान आनी धीरान ताका बोर म्हूण मागता हांव. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आता मागुया पवित्र सभेच्या सगल्या वर्गां पासत. मागुया आमी सर्व धर्म मुणयारांच्या वर्गां आनी भावार्थ्यां पासत. आमच्या धर्मोध्यक्षा फिलिप नेरी फेर्रांव आनी समेज धर्मोध्यक्षांक, याज्ञिकांक, प्रधान सेवकांक आनी सर धर्म मुणयाऱ्यांक सगल्यांक भावार्थ्या बरोबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठात. बापा, तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आख्खी गुदाट कूड तूं पवित्र कोताय, चलयताय आनी वाडयताय. एक गुदाट कुडीच्या सांद्यां पासत म्हणगे आमा समेस्तां पासत आमी मागणें करता तें तूं दोयेन आयक. आमच्या जोण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी चाकरी विस्वाशीपणान करूंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. क्रिस्ती पोरजेच्या एकवटा पासत मागुया. मागुया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार ठेवतात त्या आमच्या सर भावामणी पासत काळजान आनी कोरनेन सत सोदून तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगाता तांकां सगल्यांक आपले एकेच पवित्र सभेंत एकठांय कर म्हूण आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठात. बापा, शिंपडलोल्यांक तूं एकठांय कोत्ताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटयलोल्या समेस्तांचो एकवट एकाच अखोंड भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कोर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मागुया आमी आतां ज्यू देवां पासत.
आतां मागुया आमी आमच्या जुदेव भावां भयणी पासत देवाची विंचलोली पोरजां जावन तांणी सर पोरजां मदें देवाचें उतर पयलें आयकलें. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगान वाडोवंक आनी करार केल्ल्या देवाचें विस्वाशीपण ओळखूंक तांकां विस्वाशी रावूंक आनी तांच्यो बासावण्यो सुपूर्णायेन भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठात. बापा, अब्रामाक आनी ताचे सोंस्तीक तुवें बासावण्यो केल्योय देखून विस्वासान आमी तुका हें प्रार्थोन कोत्ता. पुर्वीं तुवें तुजी करून घेतलोले पोरजेक बासायलोल्या सुरवंडराक ओळखूंक आनी ताचे वरवीं बासायलोलें दायज भोगूंक पावय. हें आमचें मागणें दोयेन आयकून घे जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां मागुया जेजू क्रिस्ताचेर बावार दवरिनान तांचे पासत. मागुया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सरवंडार म्हूण ओळखून घेनान तांचे पासत. देवान नेमलोल्या एकाच सरवंडाराक मानून घेवंक आनी सरवणेची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठात. बापा, संवसारांत हिशोब नासलोलो लोक आजून जेजूचेर बावाट दवरिनात. तांकां सगल्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कुरपा दी आनी स्वताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगान एकवटाय तुका ओळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचे गूट सोपूर्णायेन समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारान तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचेर बावार दवरिनान तांचे पासत मागुया. आतां मागुया आमी देवाक ओळखोनान त्या मनशां पासत खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खूद जिव्या देवाशी पावूंक तांकां कुरपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठात. बापा, सोमेस मनशांनी तुका ओंत्रेकून सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटोच दादोशी जावंक सगल्या मनशांक तुवें रोचलें. क्रिस्ती लोकाच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दोयाळ मोग ओळखूंक आनी अशें सगल्या आडकोळींचेर जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कुरपा दी. ए परी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या सोमेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगल्यांक दादोशी कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां मागुया सगल्या राजकारभाऱ्यां पासत. मागुया आमी दर एका देशाच्या आनी खेरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या राजकारभाऱ्यां पासत देवाचे कशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे विशीं सर्व देशांनी खरी स्वतंत्राय आनी शांती आसचे पासत ताचे मनान उजवाडाय आनी तांच्यो खोशो घोट कर म्हूण आमी सगल्या राजकारभाऱ्यां पासत मागुया. दिमी घालुया. उठात.
बापा, सोर मनशांची काळजां आनी सोर लोकांचे हॉक तुज्या हातान आसात. दोर एका देशाच्या राजकारभाराचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांच्या राजकारभारा खाल देशान लोकांक शांती समाधानाचो आसोर गावूं. सोर वायटांनी गांवचें सुदारण जावं आनी सोमेस्तांक आपल्या धर्मा प्रमाणें जियोंक सत्या होक मेळूं. हें आमचें मागणें बोलेपणान आयकून घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आनी सोरशेकी मागुया तोरे तोरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत. आतां मागुया आमी तोरे तोरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत. मनशांची मनां सगळ्या अशक्तांतली निवार म्हूण, पातक्यांक देंवचाराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण, सर तोरेच्यो सांकल्यांनी बांदपास तोडून उडय म्हूण, भुकेल्ल्यांक जेवण खाण, पिडेस्तांक भलायकी आनी कोयद्यांक सुटका दी म्हूण, पोयणारांक वाटेर राख म्हूण, परदेशांक आपआपल्या माय गांवांत आनी मोरनाचे तोणीर आसलेल्यांक स्वर्गराज्यान पावय म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. सगलीं दिमी घालुया. उठात. बापा, दुखेस्तांची तूं बुजवण, कश्टावतल्यांची तूं गोठाय. सोर तोरेच्या कोश्टा विघ्नांनी तुका उलो मात्तल्यांच्या मागण्यांक कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुजे दोयाळायेची कोणवाळ्या बापाच्या काळजाची गोडसाण साकून बुजवण आनी संतोश ती भोगूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. ताचे लागो ताचे संसाराचो सर्वोद्धार उमळटा. ताचे लागो ताचे संसाराचो सर्वोद्धार उमळटा. ताचे लागो ताचे संसाराचो सर्वोद्धार उमळटा.
सगळीं बसुया आनी आतां आमी ह्या पवित्र रितीन जेजूच्या खुर्साचे भुजवणेक वांटो घेतले हांव. आमी आमचे वॉलंटियर्स आसात त्या प्रमाणे वागतले हांव. सगळे वॉलंटियर्स तुमकां सांगतात ते भाशेन सगल्यांनी करचें. खुर्साक कोणूच हात लावचो ना. जाता जाल्यार पांयाच्यो वांडो आनी मोचे काडचे, एक दिमी मोडची, मान बागोवची, जेजूक नमस्कार करचो, उमाव घेवचो आनी जे तुमचें धर्मदान आसा आतां तुमी घालतल्यात तें धर्मदान जेरुजल्याच्या इगोर्जांक वेता. The love offering will be sent to the churches in Jerusalem where Jesus had his last days while he was on earth. So be generous and pray that this COVID situation of the world in Goa, that Jesus through his death and resurrection may heal us from all the sickness of COVID.
उबे राहूया. जेजूक आमी शेवंक वेतले हांव आमकांच जेजूच्या हातान घालून बापाक आमी उबारुया. आनी हें कितें संबोंद आमकां दिल्यात जेजून ते घडल्यात बापाच्या आमच्या जिवितान एकामेकाच्या जिविताचे ते आमी सगळे वेळार ताच्या जिवितान वाडोवंक आमच्या कोश्टांतल्यान सगळे आमच्या बरे जिवितांतल्यान आमच्या त्यागांतल्यान साक्रिफिसांतल्यान ताचो आदार मागून बापाक उलो करून म्हणुया सगळीं आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. बाबा सोर वायटांतलीं आमकां निवार दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान नोंद रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतलीं सुटोय आनी सोर आगादांतलीं आमकां वाटाय. कित्याक आसवटली पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप काटती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
उभी राहूया. प्रार्थूया. बापा, जेजूच्या बागीवंत मोरना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आम्हा मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कोणवेळायन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडोय. ह्या गुटान वांटो घेवन तुजी खरी भोक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी चाल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून तुजे पोरजेन ताच्या मोदनाचो भोक्तीपणी गुडास केला. तर तिजेर सुबामपणी तुजो आशिर्वाद पडून तिका तुजें बोगसणें फावो जावं आनी बुजवण मेळूं. तिचो बाबाट वाडत वचूं आनी सर्गींच्या मार्गान तीरपणान चलून सासणाचें सूख ती भोगूंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. आयची रीत आतां सोंपता. फाल्यां जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची दोबाजीक समारंभणी 9 वरांचेर राती फाल्यां राती जातली. Easter celebration will be at 9 in the evening, 9 p.m. Kindly note and kindly pass on the message to your other sector members. It will be at 9 p.m. Sunday services 8 o'clock in Konkani and 9:30 in English. Wish you all a very pleasant evening and night. Pray for each other and pray for us priests and religious. Good night.